भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघटता धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल थल अंबर, ऐसा का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए मैं अमर, ऐसा का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए मैं अमर हुआ, लो विष पीकर अधरों की प्यास बुझाई है मैंने, पीकर वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात, जिसको पल भर में ही छूकर वैसे व्याकुल। संपूर्ण जीवन देशासाठी खर्च केलंय। या देशाचा पंतप्रधान म्हणून जी केलेली कामगिरी जी आहे ती कामगिरी उल्लेखनीय असा, ज्याने देशसेवा ही सर्वोच्च सेवा मानली आणि आपल्या जीवनाची संपूर्ण आहुती दिली, अशा एक राजनेता, एक पार्टीच्या नेत्याने तर या देशाचे नेता आज आमकां अंतरलेले आसा। तांणी जे कार्य केलां त्या कार्य जर आमी पुढे व्हरपाचें ठरयलें ही तांकां हेच कार्याच्या माध्यमातून ही तांकां श्रद्धांजली आमी समजू शकतात। त्यामुळे आज जो कार्यक्रम अस्थि कलश विसर्जनाचो जो कार्यक्रम गेली देशभर कालपासून सुरू जाल्लो आसा। गोंयान हो कार्यक्रम 2 दीस चलतलो, साउथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा, आणि ह्या अस्थीचें विसर्जन हे मांडवी नदीक जातलें आणि सावथाच्या वटेच्यान जुवारी नदीक जातलें। फाल्यां सांजे हे विसर्जनाचो कार्यक्रम जातलो। अटलजी सगळो देश मानता आणि त्यामुळे ह्या कार्यक्रमात सगळ्यांनी संबंधित जावचे अशी हांव पार्टीतर्फे सगळ्यां विनंती करता आणि अटलजीच्या आत्म्याक चिरशांती लाव हेच परमेश्वरा कडेन मागता। भारतीय जनता पक्षाचे फाउंडर नेते आमचे आदरणीय श्रद्धाळू आणि माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे निधन झाले आणि निधनान आख्खो देश डोळोन निघलो आणि त्यांच्या अस्थीचे पूर्ण भारतान विसर्जित करप जेन्ना पक्षान थारायलें आणि ताचो एक भाग म्हणून आयज साळगांव मतदारसंघात ही अस्थि कलश येयल्लो आसा आणि अस्थि कलशाचो पूर्ण गोंयान भोंवून तेचे फाल्यां विसर्जीत जातले। भारतीय जनता पक्षाचे एक मोठे नेते तेणी जे भारताक आणि आख्ख्या देशाक घडे घालून दिल्या ते आमकां निश्चितच भारतीय जनता पक्ष फुडें व्हरपाक तेंचो आदर जर आमी धरलो जाल्यार आमी फुडें वचपाक पूर्ण सहमत जातले आणि आमी आनीक सुदारतले आणि आनीक मोठ्या शिखरार पावतले हितून मातूय दुबाव ना। त्या खातीर आयच्या ह्या क्षणाक आमच्या नेत्यांक हांव श्रद्धांजली दिता आणि त्यांच्या आत्म्यांक शांती दिवची अशी मी देवा कडेन विनंती करता। होली खेली जा रही थी तब मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, अब तो वहाँ स्थिति सुधर गई है। पंजाब कुमारी ने लिखा था, दूध में दरार पड़ गई, दीवार में दरार पड़ती है, दिल में दरार पड़ती है, लेकिन पंजाब में भाई भाई के बीच में स्थिति पैदा हुई उसको मैं इन शब्दों में वर्णित कर रहा हूँ। दूध में दरार पड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद, खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद, शतरंज सहम उठी व्यचित सी वितस्ता है, बसंत से बाहर झड़ गई खुदकुशी का रास्ता, तुम्हें वतन का वास्ता बात बनाए। सावकाश करते शांतता पाळची, एक एकट्यान फुलां अर्पण करून सायडीक सरचे, प्रेस मिडियाक डिस्टर्ब करची न्हू, सगळ्यांक फुलां अर्पण करपाक मेळटली, शांततेन सावकाश प्रमाणे अर्पण करचें। दिया जलाए
आंसू फिर से दिया जलाए भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से अंतरतम का निर्भर जो है बुझी हुई बाकी सुलगाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला सावकाश फुलां अर्पण करपी शांततेन करची, सगळ्यांक अर्पण करपाक वेळ मेळटलो. Entire India is paying respect to a great leader of the masses, a leader who was respected, a leader who played a very important role in the democracy, a leader who was looked at by common man, सर्वसामान्य मनीस, गरीब, आख्खे इंडियेचे लोक तेका पळयताले. तो केन्ना भेदभाव तेणें करूंक ना. भारतीय जनता पार्टीचो टॉल लिडर, पूण अशें लोकांनी चिंतूंक ना की हो BJPचेच लोकांची काम करतलो म्हणून. आख्ख्या सगळ्या समाजाची लोकांची काम केल्लें आसा. आयज इंडिया भर लोक दुखी जाल्ले आहा आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज अटल बिहारी वाजपेयींची, आमचे प्रधान आदले प्रायम मिनिस्टरांची भेट घेवपा खातीर, तेका निमणे तेजे ब्लेसिंग घेवपा खातीर लोक येयल्ले आहा. आनी म्हाका दिसता द लिगसी तेणे जे मार्क सोडून गेल्या, तेजे फूटप्रिंट सोडून गेल्या, ते कंटिन्यू करपा खातीर आमचे यूथ इंडियेचे एंटाय जातले. दे विल बिकम वन एंड दे विल शो हीज पाथ, दे विल वॉक हीज पाथ. तेचे फूटप्रिंट्सान ते चलतले. इतल्याकूच लागून म्हणटा हांव, कित्याक तेणे सगल्यांक बरें मागून फुडें सरलेलो आहा, जे सगळ्या लोकांक फुडें येयल्ले आहा. आनी असलो लिडर सगळ्या लोकांनी पळयला की काँग्रेसचे टॉल लिडर तेंच्यांनी गीत नहीं गाता, pay the last respect. दाग बड़े गहरे हैं. They have even joined hands with the nation in the 7-day mourning. आनी म्हाका आयज पासून उगडास येता, लोकसभान तेजें भाशण जेन्ना चालू आसलें तेन्ना तो जवाहरलाल नेहरू, आमचो पयलो प्रायम मिनिस्टर, तेजो एक पोर्ट्रेट काडलो म्हणून, जो लोकसभाचे वेस्ट विंगान आसलो तो पोर्ट्रेट काडलो म्हणून तेणें व्हडले आवाज केलोय. कित्याक तेजे जे संबंध आसले, तेजे जे बरेपण आसलें जवाहरलाल नेहरू हेच्या वांगडा, तो तेका एक आयडल म्हणून मानतालो. आनी असलो मनीस म्हाका दिसता आमचे इंडियेचे डेमोक्रेसीन ही इज अ लिजेंड, ही इज अ लीडर ऑफ द मासीस. आनी हो आयज आमच्या वांगडा ना. जेन्ना मनीस ना जाता तेन्ना लोक उलोवपाक लागता, आनी जेन्ना आसता तेन्ना तेका म्हाका दिसता आमी पयस करता. एक मता खातीर तो पडलो, 1 vote in the Lok Sabha. He lost a great prime minister who worked for the nation tirelessly. He's a poet, a leader who brought up Bharatiya Janata Party. BJP जो तर आयज ह्या स्टेजीचेर पावल्ली आहा जाल्यार योगदान तेजें. आनी म्हाका दिसता आयज इंडियेचो सगळो लोक, BJPचे सगळे वर्कर्स आयज दुखी जाल्ले आहा. आनी हे दुखान आमी सगळे आयज भाग घेवपाक हिंगा आयिल्ले आहा.
आनी हांव मागता सगळ्या लागीं, लेट अस फॉलो दीस ग्रेट विजनरी, अ ग्रेट पोएट who took India to great heights. कलंगूट होता तो आमचे तुम्ही सुदेश इसी का यो होली खेलने आ रही थी तब मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी। दूध में दरार पड़ गई, दीवार में दरार पड़ती है, लेकिन पंजाब में भाई बहन के बीच में जो स्थिति पैदा हुई उसको मैं इन शब्दों में वर्णित कर रहा हूँ। दूध में दरार पड़ गई, खून क्या सफेद हो गया, बच गए शहीद, बीत कट गए, कलेजे में कटार कर गई, दूध में दरार। खेतों में बारूदी कन टूट गए, नानक की छन अपनी छाया से गले लगने लगे, खुद खुशी का रास्ता, तुम्हें वतन का रास्ता बात बनाए बिगड़ गई, दूध में दरार। पुरानी कविता है। Hey, we are going to Kalangut Teen Town. Kalangut Teen Town. Kalangut Teen Town.